मरिया जोसेफा 1842 सप्टेंबर 7 वेर मालगडी दूज जावन स्पेनच्या विटोरियांत जल्माली. ती 15 वर्सांची असताना तिचो बापय अंतरलो. ल्हानपणारच तिणे येवकरिस्तांतय पवित्र काळजांतय आनी भाग्यवंत आंवकार मरेंतय बळातीक भक्तृता केली. एकांत जिवितांतय तिका आकर्शण भोगतालें. क्रियाळ धार्मीक जिविताची आपोवणे बघून सा सोलेदाद टॉर्रेस आकोस्टना मॅड्रिडांत नवेंच स्थापिल्ल्या मरियेच्या सेवेकींच्या मेळांत ती भरती जाली. आपले आपोवणे आस्पत्र्यांनी आनी घरांनी वळवळच्या पिडेस्तांचे आनी कश्टतल्यांचे सेवा करच्यांत आसा म्हणले जाणा जावन आनी आपल्या आपोवण्या प्रमाणे एका नव्या मिसावांक ताणें मेट दवरलें. कुर्सयल्ल्या सोम्यांच्या कश्टांत भोव लागशिल्ल्यान वांटो घेवन 1912 मार्च 20 वेर ती मरण पावली.